धोलार बडी पडल्या. शिगमो ही गोंयकारांच्या शिरंतरात सळसळत्या रक्तावरी भरसून रावलेली रसरशीत लोककला. गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चलत येयल्लो शिगमो व्हडा उमेदीन नाचत आनी वाजयत गाजयत मनयतात. फोंडेच्या कार्यावळींची माहिती रवी नायक, गोविंद गावडे आनी हेर वांगड्यांनी मिडिया मुखार दवरली. आयकात. फोंड्या वाठारांतलो शिगमो 19 तारखेक जावपाचो आसा. त्या संदर्भात चर्चा करपाक आमदार आनी हेर वांगड्यांची बसका जाली. नवे पिळगेच्या भुजांचेर शिगम्यांची जबाबदारी दिवप गरजेचें अशें गोविंद गावडेन सांगलें. जाल्यार सगळ्यांनी फोंड्याच्या शिगम्यात उत्स्फूर्तायेन वांटो घेवपाचो उलो रवी नायकान मारलो. हे आयज आमी 1980च्यान हे आमी सुरवात केल्ले आनी आमी त्या वेळार म्युनिसिपालिटीचे जे कामगार आशिल्ले सगळे त्या वेळाचे कामगार तेणी त्या वेळार ती सुरवात केल्ली आनी तेजे नंतर मागीर आमी ते प्रत्येक वर्सा घडत आयले ते सगळे आनी तेजे नंतर आमी ही शिगमोत्सव प्रत्येक वर्सा करता आमी आनी प्रत्येक वर्सा करता करता मागीर आमी ती आमची फोंडा तालुका शिगमोत्सव समिती केली आनी ह्या हेतून तालुका भितर जितले लोक आसा कोणाकय जावपाक अधिकार आसा. फोंड्या तालुकाचे लोक जे आसा फोंड्या कोणाकय जर रावपाचे आसा ह्याचेर जात धर्म कांय ना, सगळे कोणाचेरय रावपाक जाता, मेंबर जावपाक जाता आनी तेणी ह्या हितून भाग घेवपाक जाता. पण अशे वेळार आमी जे समिती आसा आमी चलता आनी ह्या फुडें सुद्दां म्हाका दिसता आनीक आमकां दुसरी कोणाची नाका. आमची समिती रजिस्टर आसा आनीक फोंडा तालुका शिगमोत्सव समिती आसा. तेणी कितें लोकांनी दिल्ले डोनेशन उरलेले डोनेशनाची आमी ते 200 मिटर जमीन घेतलेली आसा. ते डोनेशन हॉल आमचे हॉल आसा. कोणाकय कितें लग्नाचे एका तेका वाडदिवस करपाक ते आमची हॉल आसता. ते एसी हॉल आसा, खुर्च्यो आसा. ते म्हणजे आमी जितें कितें उरला तितूंचेर आमी ते केल्लें आसा. म्हणून लोकांचे पयशे आमी बरे रीतीन ते वापरलेले आसा. आतां तुमी कोण आमी नेवो मेंबर जाल्यार जावचे आनीक आमी कितें आसा आमचे जे आमी 2 आमदार आसा सद्या हांगा आनी शिरोडेचे एक आमदार आसा बाब शिरोडकार. आमी 3 जण आसा म्हणजे आमी तिगूय एका आमी हे शिगम्या आसतले आनी आमी भाग घेतले. तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी लोकांकय सगळ्यांनी शिगमोत्सव संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर हाडिल्ली आशिल्ली त्या संदर्भात तुम्ही सगळ्यांचे सहकार्य आसतले अशी अपेक्षा बाळगितात. आणि नवे आमचे भुरगे आमी प्रोत्साहन करप, नवे भुरग्यांची खाण्याचेर आमी जबाबदारी दिवप हे तितलेच महत्वाचें आसा. कारण जो पर्यंत नवे भुरगे ह्या समिती भितर ह्या शिगमोत्सवाच्या उमेदीन भितर जर उत्साहान भितर जर ल्हारान भितर जर सरना जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे कितें करतात ते आमचे पुरतें करपाक जायना. कारण हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा प्रत्येक शिगमोत्सवाच्या निमित्तान मुखार नवी पिढी घडपाक जाय. नव्या मनशां कडेन हे सगळे आपली सोपस्कर दिवपाची गरज आसा. अनुभवी आणि नवे भुरगे जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता हो शिगमोत्सव समिती आमचे वेगळें एक स्वप्न आहा. ते स्वप्न आमी साकार करूया. तुम्ही शॉर्ट टर्मा भितर म्हाका दिसता कालूच आमी सकाळी 8:30 वरांचेर ठरयल्लें आशिल्लें बाबूसाहेब बांदोडकरांची जयंती आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी 11 मेळुया. मोठे संख्येन तुम्ही उपस्थित आसात म्हणून तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. हेच नंतर साहेब आमचे उलयले नंतर जी कार्यकारिणी जी समिती जी आसा म्हणजे खास करून आमचे फोंडा फाटले फावटी आमची सरकाराची जी समिती जी आशिल्ली ती समिती थोडीशी रिवायव करूया आणि तिका आमी एप्रुवलाक आमकां धाडपाक जाय. आतांच हांव डायरेक्टरा कडेन उलयलेलो आसा. सो वी हॅव टू सेंड इट ती हाडून सर सांगतलो की गेली 10 वर्सां सुमार हो शिगमो अशेच तरेन आमी देवाकडे वचून नमन घालता आणि नमन घालून मागीर उरलेलो शिगमो जो आसा सरकारी पातळीचेर जातालो ही सिस्टम बाब रवी नायकान सुरू केली आणि ते ही संस्कृती जागून गोंयची दवरपाक लागून तेणे जे काम केलें जे हॉलान बसून आमी बसल्या ते त्याचे मुळेच आमी मेळ्ळें आसा. आमकां एक स्पेशल हॉल शिगमोत्सव समितीचो हॉल आमचो तिस्कार आसा आनी सगळे करपाक जेणी वावुरले हे शिल्पकार हे फोंडेचे बाब रवी नायक तेंचे हांव स्वागत करता आनी तुमी सगळ्यांनी अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.